गोंयांत बरी कामगिरी करची म्हणून गिरीश चोडणकर हांका परत हाडल्यात। एक अणभव आशिल्लो मनीस आमकां आतां मेळ्ळा। तांच्या फुडारपणा खाला काम करपाक आमकां खूब उमेद जातली अशें कुडचडे काँग्रेस ब्लॉकाचे आदले अध्यक्ष पराग सबनीस हांचें म्हणणें। आयकात। काल जें कितें जालां तें आमचो गिरीश चोडणकर जो ताका सेंट्रलाक ताची बरी कामगिरी गोंयांत जाल्ली म्हणून ताका सेंट्रलाक व्हेल्लो तो ताका आतां आमचे गोंयांत परत इलेक्शन लागीं आसा म्हणून गोंयाकूय बी तांणी तशी बरी कामगिरी करची म्हणून ताका परत हाडला। खूब बरी गजाल, कारण एक एक्सपिरियन्स मनीस हय आमकां आतां लाभिल्लो आसा। ताजे अंडर आमकां काम करपाक खूब उमेद जातली अशें हांव मानतां। आनी दुसरें म्हळ्यार गिरीश चोडणकर हाजी कर्मभुमी ही कुडचड्यार जावन आसा। जन्मभुमी खंय जावं, कर्मभुमी कुडचड्यार। सो कुडचड्याक गिरीश चोडणकराचो खूबच फायदो जातलो, कारण ताजे गिरीश चोडणकर हांगा गाडी घालाक सर म्हणजे नोकरी करता आशिल्ले कारणान ताका आमचे कुडचडेचे जे 47 बूथ आसा ताजी सामकी नजर आसा। आनी पयलीं पसून आतां मेरेन तो काँग्रेसीकूच राविल्ल्यान ताजो आमकां कुडचड्यार खूब फायदो जातलो। कितें आसता 2022 जेन्ना आमचो काँग्रेस गव्हर्मेंट फॉर्म जातलो अशें आमकां सगळ्यांक दिशिल्लें, पूण आमचें तें फॉर्म जालें ना। आनी तातूंत दुसरी घडामोड तुवें म्हणटा तशी की डिफेक्शन जालें। सो ही सगळ्याची जबाबदारी कोणे तरी घेवपाक जाय, म्हणून ती जबाबदारी तो त्या वेळार GPCC प्रेसिडेंट हेड गिरीश चोडणकर हांणी ती घेतली आनी आपूण जावन ताणें राजिनामो दिलो अशें आसा। पूण हाजो अशें न्ही की तो त्या वेळार तशें जालें म्हणून आतां तशें जातलें। आतां 4-4.5 वर्सां जाल्ल्यान आतां सगळें बदलिल्लें आसा। कारण मागीर ताका सेंट्रलान ताका तामिळनाडू व्हेलो, थंय ताची कामगिरी सामकी उत्स्फूर्त जाल्ली आसा, बरी जाल्ली आसा। सो त्याच पार्श्वभुमीचेर ताका आतां परत गोंयांक हाडला की गोंयची जी आमी जे पळय फाटीं सरता जें परत डिफेक्शन जावचें न्हय, BJPचें सरकार जें कितें आतां गोंयांक आसा तें बुडोवन परत आतां काँग्रेसीचें सरकार नवें इलेक्शन येतलें तेन्ना येवचें म्हणून तें सुदारपा खातीर ताका गोंयांक हाडला। सो ताजे अंडर तूं म्हणटा तसो जे थोडे कार्यकर्ते नाराज आसा ते थोडो वेळ ताजें कांय ते तांकां अशें दिसना की अकस्मात हें घडलें, अकस्मात हें आमकां कांय खबर ना अशें जाना। पूण सेंट्रलाची ज्यो गजाली आसतात त्यो अकस्मातूच घडटा। जे सेंट्रलाक जे आमकां गोंयांक पळय इन्चार्ज दिल्ले आसा तांचे कडेन सेंट्रल उलयता, तांचे कडेन विचारधारा तांचे एकामेका कडेन ते करतात आनी मागीरूच डिसिजन घेता। सो आमकां ब्लॉक प्रेसिडेंट जावं आमचे काँग्रेसीचे जे कार्यकर्ते आसा तांचे म्हऱ्यान पावपाक थोडो वेळ लागता। पूण ह्यो गजाली जाग्यार पडटल्यो आनी सुरळीत सगळें जातलें। आनी येता ते 2027 म्हाका सामकी खात्री आसा की आमचे काँग्रेस गव्हर्मेंटूच जातलें आनी कुडचड्यारूय बी आमचो काँग्रेसचोच कॅन्डिडेट निवडून येतलो हाजेर म्हाका पूर्ण खात्री आसा।